2013 म्हणजे इलेक्शन येयलें हांव पळय पावर आहा तेन्ना चर्चिल आलेमांव जे पळय कितें काम केलां गोंयचे पासत गोंयकार रावपा पण एक कितें जाता चर्चिल आलेमांव म्हणटा तो ऑल पॉलिटिशियन न्हू पॉलिटिक्सान म्हाका फोर्सान डॉक्टर विलीन घातलेलो कित्याक जेन्ना हांव एक कारणा लागून झगडलो तेन्ना MLA आसूना कोंकणी आनीक मराठी लागून आनी तेन्ना म्हाका सुद्दां हांवें त्या टायमाचेर 2 लाख लोक एकठांय करून गोंयचो थिंगा व्हरून आमी कितें पळय केलां हांवें घरान गेले कडेन हांवें चिंतिल्लें घरान गेले कडेन जेन्ना लोक सारको गरीब मी क्वेश्चन्स नावेलीचो आनी जेन्ना तूं खबर आहा जायत पावटी लायट दिता लायट गेली म्हणटकच कितें आसता उदक देंवता आनी 2 दीस जाय उदक येवपाक सो ते आमी लोक जावन रुमडामोळ दावोली काय ह्या लोकांक चयले ते लोक बरे आंड्यान उदक बंद उरता सो जेन्ना म्हाका एक प्रोग्रेटीव आहा एस आय मिनिस्टर 9 to 10 lakhs नॉन प्लॅनाचेर सँक्शन करपाक हें घेवन येता आपल्याक काम करपाक ते प्रमाणे हांवें चिंतलें की 9 लाख 10 लाखा भितर एक इस्टिमेट करपाची आनीक इस्टिमेट करून लावपाची इंजिनियरांक आनी अमक्यो तांक्यो तांकां दी तेन्ना हांवें सगळ्या लोकांक तांकी दिल्यो आनी तांकी आसतना कितें जालें विजय साहेब म्हणटा ताणें म्हाका 200 मागिल्यो दामू नायकान 300 मागिल्यो विजय दिसान सगळी फॉर्मालिटी केली मस्त आनी ताणें पयल्यो येयल्यो सो दामून ते व्हरोन ना मागीर रागान हांवें विजय सर जाय दिली म्हणून मागीर जालें दामून काळान एक इश्यू केलो हावजां की हांवें हेजेर तांक्यांचेर स्कॅम केलो तेन्ना दामू सांगलें तांक्यांचेर स्कॅम करपाक चर्चिल तितलो धड दिलो न्हू म्हणून चर्चिल आलेमांव म्हणटा तो बिस्तो खंयच्यान आटे वयलो रस्त्या वयलो येवन हांव पॉलिटिक्सान येयला म्हणून म्हजें घराणें कितें तें खबर आहा लोकांक आनी हांव खंयच्या घराणें तो खबर आहा सो आमी पॉलिटिक्सान येयलो तो म्हाका लोकांक घातला पॉलिटिक्सान म्हाका बाणायल्या लोकांक पॉलिटिक्सान घातला आनी हांव पॉलिटिक्सान येयलां आनी पॉलिटिक्सान येवन हांवें पॉलिटिक्सान व्हडलें म्हगेल्या घरा पासत कांय केलें ना पूण पॉलिटिक्सान येवन हांवें लोकां पासत खूब केलां तांक्यांचेर केस केलो म्हणून आनी मिनिस्टर गेलो म्हणून म्हाका आजून कांय येयलें ना पूण 9 days ऑलरेडी येयलां म्हाका कितें धाडलो म्हणून आबोवपाक म्हाका आजून कांय येयलें ना सो ते कितें नडशें चोया पूण हांव सारकें हितून इनोसंट आहा आनी म्हाका दिसता जेन्ना पॉलिटिक्स बगली आहा हांव तांकां पयलीं खबर आसना हांव इलेक्शनाक बसता म्हणून आतां हांव इलेक्शनाक बसता म्हणून म्हाका इलेक्शनाक जेन्ना आज म्हणजे बाणाले लोक म्हणजे बाराबर रायला आनी बाणाल्या सगळ्या खबर आहा बाणाले लोक जेन्ना एपाट चर्चिला बराबर आहा चर्चिला आयल्याक सुद्दां सो तांकां सगळें भिरांत पडया सो जे पड कोण आहा रुलींग आहा पळय तांकां आमी भिरांत पडो ते भिरांत पडो आनी तेश कोण हें कटाय